2016 ते 2022 या काळात गोय सरकार शिक्षण खात्याच्या जोड पालवान गोयच्या 716 प्राथमिक शाळांनी मूल्यवर्धन शिक्षण हो उपक्रम सरकारान चालीक लायिल्लो। या उपक्रमावरवीं शिक्षणासयत येरादारीचे नेम, नितळसाण तशेंच कोयर वेवस्थापन, सुजाण नागरीक म्हण प्रत्येकान जबाबदारेन वागप ह्या सारख्या महत्वाची मूल्य विद्यार्थ्यांक शिकयल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। विद्यार्थी हे गोयचो फुडार, ताका लागून तांकां मूल्य शिकोवपी शिक्षणाची गरज आसा। बरी मूल्य शिकयल्यार एक बरी पिढी तयार जाता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें। डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांच्या वतीन मूल्यवर्धन शिक्षण हो प्रोजेक्ट 2016 पासून आतापर्यंत शांतीलाल मुत्ता हांच्या वतीन गोंयांत राबयलो वयता आणि त्याच्या संदर्भातले डिटेल प्रेजेंटेशन आमचो डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आणि श्री शांतीलाल मुत्ता हांच्या वतीन तुमकां डिटेल प्रेजेंटेशन आतांच दिलें आणि तितून कितल्या मोठ्या प्रमाणात इम्प्रूवमेंट जाला हें बी तुमच्या समोर दवरलें। निश्चितच रित्या ह्या प्रोजेक्टाचो फायदो मूल्यवर्धन जावपा खातीर आमी ताका म्हटलां की मूल्यवर्धनात विशेष करून शिक्षणात जे टॉपिक इन्क्लूड करपाक जाय आशिल्ले तितून ट्रॅफिक एंड रोड सेफ्टी, ताज्या उपरांत पर्सनल हायजीन एंड सॅनिटेशन, योगा शिक्षण आणि ताज्या उपरांत वेस्ट मॅनेजमेंट हाज्या सारखे आमी म्हणटा की टॉपिक इन्क्लूड करपाक जाय आशिल्ले। गोंय राज्य सगळ्यात अग्रेसर आसा, सगळ्यात बाकीच्या राज्यां पेक्षा फुडें आसा अशा पद्दतीचे मूल्यवर्धनातले धडे हे आमच्या प्रायमरी स्कुलांत दिवपा खातीर आमी 2016तल्यान सुरवात केला आणि निश्चित रित्या म्हाका खूब खोस भोगता म्हणजे 2016तल्यान पहिली ते चौथी पर्यंत प्रायमरी एड्युकेशनातल्या जवळपास 716 शाळांनी हे आमी पुराय शिक्षण कंप्लीट करपाक शकले आणि जेन्ना ही भुरगीं 10th स्टँडर्ड पास करतली म्हणजे जे आमकां वेगवेगळे रिजल्ट्स रिपोर्ट्स आतां पळोवपाक येता ते फुडल्या 4 वर्सां भितर सगळे रिपोर्ट्स आनी रिजल्ट्स हे बदलतले आणि आमी अव्वल स्थानाचेर आसतले हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता।